फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार आनी येवकार दिता आसतना तुमी जाणातच आयज एल्झायमर दुयेंस कारणां लक्षणां आनी उपचार ह्या विशयाचेर आमकां योग्य तो सल्लो दिवपा खातीर मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर वीणा कंटक स्टुडियोत आयिल्ले आसा. दोतोर येवकार तुमकां. देव बरें करूं शकुंतला ताई. तुमकां खूब खूब तुमचो म्हत्वाचो आनी सामको पेशंटाक पळोवपाचो वेळ तुमी आमकां दिला. ताका लागून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमी खूब खूब उपकारी. दोतोर तुमी हो विशय खास करून म्हणजे एल्झायमर हो आयचो विशय ह्या विशयांत तुमी तज्ञ आनी तज्ञ फकत तज्ञ न्हय जाल्यार तुमकां ह्या विशयाचो वारसो आसा. नामनेचे दोतोर राजेंद्र हेगडे हांचे तुमी धूव जावन आसात. म्हणटकच मानसोपचार हो विशय घेता आसतना तुमी पयलीं MBBS केलें आनी ताजे उपरांत तुमी सायकोलॉजिकल मॅडिसीन ह्या विशयाचेर तुमी ह्युमन बिहेवियराचेर वेगळो अभ्यास केलो, डिप्लोमा कोर्स केलो आनी इतलेंच न्हय तुमी तुमचे सायकियाट्री विशया बगर तुमकां वेगवेगळ्यो आवडी निवडी आसात. वेगवेगळे तुमचे विशय घेवन तुमी वेगवेगळे वर्कशॉप त्या भायर परिशदो किंवा कॉन्फरन्सीस तुमी केल्ल्यो आसा. तुमच्या ह्या विशयाचेर किंवा वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर तुमी लेक्चर्स दितात, व्याख्यानां दितात आनी भुरग्यांचें शिक्षण हो एक तुमचो खाशेलो विशय जावन आसा. मागीर हेल्थ अवेरनेस आरोग्य सांबाळपा खातीर तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीन समाज कार्य करतात आनी त्या भायर वेगवेगळे क्विज किंवा वेगवेगळ्यो डिबेटी रेडिओचेर टीव्हीचेर तुमी नित्यान सादर करतात. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकियाट्री अँड ह्युमन सायकियाट्री बिहेवियर हांगा तुमी शिकल्यात बांबोळी हांगा गोंयच्या हातून. आनी इतलेंच न्हय जाल्यार इंडियन सायकियाट्रीक सोसायटीच्यो तुमी खूब लागींच्यो तज्ञ आसात आनी एडवायजर आसात. म्हाका दिसता तुमी अध्यक्ष पदाचेरय आशिल्ल्यो मेंबर. हय. आनी भुरग्यांचें शिक्षण हाका तुमी योग्य असो सल्लो दितात. आनी आयज 21 सप्टेंबर दोतोर हो दीस संवसारीक एल्झायमर्स दीस म्हणून आमी पाळटात. तेन्ना एल्झायमर म्हणजे नेमकें कितें आनी हे एल्झायमराक आमी विशय घेतला त्याच प्रमाणे ताची कारणां कितें, लक्षणां कितें आनी ताचे खातीर आमी कितें उपाय करूं येता हें सगळें आमी आमच्या आयकुप्यांक दिवया आनी तांकां सांगया. परतून एक फावट सांगता. एल्झायमर दुयेंस कारणां आनी लक्षणां आनी उपचार. दोतोर एल्झायमर किंवा एल्झायमराक तेकून आशिल्ली डिमेन्शिया जाका आमी म्हणटात ह्या संदर्भांत पयलीं आमी तुमचे कडल्यान जाणून घेवंक सोदता आमच्या आयकुप्यांक कळुनी की बाबा एल्झायमर म्हळ्यार नेमकें कितें. तर शकुंतलाबाई हें काम खरें म्हळ्यार खूब इम्पॉर्टंट, खूब गरजेचें. कारण आमी जर डिमेन्शिया म्हणत तर अशें म्हणटात की 65 वर्सां वयल्या जगांतल्या 20तल्या एका मनशाक डिमेन्शिया जाता आनी हें जर 85 वर्साच्या वयल्या मनशाक पळयत जाल्यार 5तल्या एकल्याक जातलें. आनी आतां जशें आमची पिराय वाडत वता, जशी लोकांची जगपाची पिराय वाडटा तशें तशें हें दुयेंस फाल्यां एक येदो व्हडलो आंव वाचून आमच्या मुखार उबें रावतलें अशी शक्यता आसा. सो डिमेन्शिया म्हणजे कितें? डिमेन्शिया म्हणजे फक्त याद उरना हें न्ही. याद डिमेन्शियान 3 गोश्टी अफेक्ट जाता. एक म्हळ्यार याद, दुसरी म्हळ्यार आमची इंटलेक्च्युअल कॅपेसिटी म्हणजे आमचे विचार किंवा आमकां समजुपाची ती ताक आनी तिसरी म्हळ्यार आमची पर्सनालिटी. सो ह्यो स्वभाव. सो 3 गोश्टी इफेक्ट जाता आनी आल्झायमर्स हें सगळें जावपाचें सगळ्यान मेन कारण ऑलमोस्ट 70% डिमेन्शियाच्यो ज्यो केसीस आसता 70% भितर आल्झायमर हें कारण आसता. आनी आतां आमी वास्कुलर डिमेन्शिया जाका म्हणटात म्हणजे जे प्रेशर किंवा डायबिटीसा लागून जाता तें सेकंडाचेर आसा. सो आल्झायमर हो सगळ्यांत चड लोकांक जावपाचो आनी फुडें फुडें हळू हळू वाडत रावपाचो अशें एक दुयेंस. पूण हें आतां दोतोर फक्त जाणट्यांक जाता काय ते भुरग्यांकूय जावपाची शक्यता आसता काय अशें कितें लायफान कितें घडटकच तुज्या मनार परिणाम जाता तेन्नाय आल्झायमर जाता? ना, आल्झायमर्स खरें म्हळ्यार जाणट्यांकच जाता. अच्छा. देर इज अ कॅपेसिटी ऑफ प्री सिनायल, पण प्री सिनायल सुद्दां जे म्हणटा ते आमी युजली 60-65 एजीचेर सुरू जाता. ताज्या एक 10 वर्सां पयलीं
ताजी एक थोडीशी लक्षणां दिसूं शकता. अच्छा. सो 10 वर्सां पयलीं जी जाता ताका आमी मायल्ड कॉग्नेटिव्ह बिहेवियर म्हणटा, मायल्ड कॉग्नेटिव्ह डिक्लायन म्हणटा. म्हणजे थोड्यो गोश्टी जशें कितें मदीं मदीं विसरप किंवा थोड्यो गोश्टी नांव याद उरप ना, वस्तूची नांवां याद उरप ना, विचार करतना मातशें स्लो जावप, ही लक्षणां पयलीं दिसूं शकता. पण आल्झायमर्स हो चडसो ताजो कंपोनंट अनुवांशीक, हेरेडिटरी. पण तें अमकेंच कितें खावन जालें किंवा अमकेंच कितें घडून जालें अशें ताका अजून मेरेन तरी बेस मेळूंक ना. अजून मेरेन रिसर्च सांगना की अमकेंच केल्ल्यान आल्झायमर जाता. पण अनुवांशिकतेचो ताका हें आसा, भाग आसा. पूण दोतोर आतां थोडे मनीस जल्मताच अशे विसराळूशे असतात न्ही, म्हणजे कॅरलेस कशे आसता, बेजबाबदार आसता. म्हाका दिसता हांवूय तशें आसूं येता. म्हणटकूच अशें दोतोर जाता. आनी विथ द एज फॅक्टर म्हणया, तूं आनीकूय मातशें विसराळू जाता. गॅसार दूद दवरलें तूं विसरता, आनी खंय उदक सोडिल्लें असलें नळाचें तूं विसरता. हेंय जाणटेपणाचें लक्षण काय हें मनशाच्या टेंडन्सी ही? ना, जेन्ना जाणटेपण जाता आमी जाका नॉर्मल एजींग म्हणटा, म्हणजे ते सिनाल ऑफ अल्झायमर काय म्हणून जेन्ना आमी नॉर्मल एजींग म्हणटा थंय आमचें सदांच चिंतप किंवा याद ही प्रक्रिया हळूहळू उणी जाता. सो वी बिकम स्लो. जशें आमी फिजिकली जातात, जशें आमी एक 10-20 वर्साच्या मनशा इतलें धांवूंक शकना, तशी आमची तकली बी एक 20 वर्साच्या मनशा इतली धांवची ना. सो स्लोनेस डजंट मीन आल्झायमर्स. दॅट इज नॉर्मल एजींग. सो हातून कितें जाता, जरी तुमकां याद सारकी उरूना तरी थोड्या वेळान याद जाता, खूब वेळान हांवें तें थंय दवरिल्लें म्हणून याद जाता. दुसरी गजाल म्हळ्यार केन्नाय क्लू दियत जाल्यार याद जाता. तिसरी गजाल म्हळ्यार ह्यो ज्यो सगळ्यो जाता गोश्टी त्यो तुमच्या नॉर्मल कामा कडेन त्रास करनात. तुमकां तुमचें काम जाता, तुमची स्वताची देखरेख, सेल्फ केअर जाता, तुमची जी रेग्युलर बिलां आसा, बाजारान वचपाचें काम आसा थंय आडखळ येना. आल्झायमरान जाता एक म्हळ्यार ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो त्रास जाता ते तांचें नॉर्मल जें काम आसा, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिव्हिंग म्हणटा आमी, म्हणजे जशें आपले कपडे घालपाचे, न्हावपाचे, खावपाचे, हाका त्रास करपाक सुरू करता. तशें बाजारान वचप किंवा एक आपली खरेदीची नॉर्मल म्हयन्याची यादी काडप किंवा अमकी वस्त अमके जाग्यार जेवण सुद्दां तयार करप, हें तांकां त्रासाचें जाता. म्हणजे नॉर्मल जी हाऊसवायफ घरा कडेन सगळें जेवण करताली, 20 लोकांक रांदताली, तिका एक 5 लोकांक रांदपाक सुद्दां डिफिकल्टी जाता, कारण ह्यो सगळ्यो त्रास तांकां सुरू जाता. एन्झायटी कशी सुरू जाता दिसता म्हाका न्ही दोतोर? सुरवातीच्या काळान एन्झायटी किंवा डिप्रेशन अशें सुद्दां मिसडायग्नोसीस जाता, जे हळूहळू आमकां कळत येता की हो आल्झायमर्स म्हणून. सो सुरवातीच्या काळान इवन बाकीचे जर समज ह्या एजीचेर, सो 50+, 60+ लोकां भितर डिप्रेशन किंवा एन्झायटी सडनली आयली जाल्यार आमकां आल्झायमर हो तकलेन किंवा डिमेन्शिया ही तकलेन दवरची पडटा की आसूं शकता, ही गोश्टी फुडें आमकां दिसूं शकता. बायलांक खास करून दोतोर म्हाका अशें दिसता की मेनोपॉजल स्टेट जी आसा त्या मेनोपॉजल स्टेटीच्या उपरांत इमिजिएटली आतां तिका केन्ना केन्ना हें घडटा बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, आनी केन्ना अशे वेळारूय बी हे डिमेन्शियाचे लक्षणां तिजे भितर थोडी थोडी एड जातात काय म्हणून? डिमेन्शियाची लक्षणां, मेनोपॉज इज डिफरंट दॅन डिमेन्शिया. पण मेनोपॉजा वेळार खुबशीं लक्षणां वयर सरतात. ताका लागून एकाद्रे मानसोपचार तज्ञा कडेन ती पावूं शकता आनी डिमेन्शियाची डायग्नोसीस जावं शकता, जी आमी पयलीं निग्लेक्ट करतात. आनी मेनोपॉजान कितें जाता, मनीस आमी 60 कडेन आयली की रिटायरमेंट एज सुरू जाता. सो हळूहळू मनीस आपल्यालें कामय कमी करपाक लागता. सो ताका लागून ही जी लक्षणां आसा ती चड प्रामुख्यान दिश्टी पडटात. म्हणटकूच म्हाका दिसता दोतोर जितलें तुजो रिटायरमेंट हो एक शब्द म्हाका खूब त्रास करता खूब फावटी. म्हणजे तो रिटायरमेंट हो नासता न्ही मनशाक पळोवंक गेलो जाल्यार, की ताजे जे एक्टिविटीज आसता त्यो नित्याच्यो चालू आसता. पुणून सर्टन लेवलचेर तुका आतां एक प्रायोरिटी लेवलचेर आरोग्य बरें दवरपा खातीर दोतोर मनशाक म्हाका दिसता कामातूर रावप हें म्हत्वाचें न्ही दोतोर? हय, कसलीय गजाल जर आमी वापरनासतना दवरली जाल्यार ताका जशें गंज लागता, जशें कळमेता, तशें जर आमी आमची बॉडी आनी ब्रेन
दोन्ही कळम्यान आसतना सदांच घासून पुसून निवळ दवरली जाल्यार म्हाका दिसता खुबशीं दुयेंसां पयस रावपाक शकता, फक्त आल्झायमर्सच न्हय. म्हणटकच आमी दुयेंस म्हणटकच आमी बेगीन बेगीन दोतोराक धांवता, तकली उसळ्ळी किंवा पांय दुखले किंवा कमर दुखलें किंवा मेजर कसलें दुयेंस जालें. पूण ह्या दुयेंसा कडेन म्हाका दिसता खुबशे फावटी आमचें दुर्लक्ष जाता आनी तुमचे सारके तज्ञ आमचे कडेन खूब कमी आसात, म्हणजे सांगपी बाबा हें अशें अशें दुयेंस आहा म्हणून तुका. म्हणटकच म्हाका दिसता दोतोर ह्या दुयेंसाकय आमी प्रायोरिटी दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें न्हय. हय, कारण आतां जशें जाणट्यांचें पळय हें वाडटा, आयुश्य वाडटा, पिराय वाडटा. आतां प्रत्येक घरान आमकां 2 जाणटी तरी 60, 70, 80 ह्या वयाची आसतली आनी तांकां जे त्रास जातले ते आमच्या जिविनाचेर डेफिनेटली तांचो परिणाम जातलो, कारण आमी कॅरर्स तांची, आमी तांची काळजी घेतली. सो यंगस्टर्स शूड नॉट निग्लेक्ट, कित्याक हें सगळें जें जातलें ते तुमच्या जिविताचेरय ताजो प्रभाव पडटलोच आनी हाका लागून खूब ताणतणाव जावंक शकता. सो जर हाची समजून घेवना जाल्यार तांचेय स्ट्रेस वाडूंक शकता. सो म्हणटकच म्हाका दिसता दोतोर जें आमचें मन जें आसा तें मन जशें उलयता ते प्रमाणे आमकां तें आरशान दिसता अशें आमी म्हणटात. म्हणटकच आमचें मनाक स्वच्छ दवरप आनी काळीज नितळ दवरप आनी काम आसा तें चालू दवरप, हाका म्हाका दिसता एक बऱ्यान बरो उपाय आसूं येता न्ही दोतोर. आमचो कॉलर आमच्या सांगातान आसा, म्हणटकच आमी मातसोसो ब्रेक घेवया न्ही. हॅलो हॅलो, नमस्कार. नमस्कार दोतोर. कोण उलयता? हांव गीता. उलयतां. ओके गीताबाई, दोतोर हय. आनी म्हाका एक प्रश्न असो मनान आयलो की कोणाकी पळय अल्झायमर जाता हें आमकां कळटा न्ही, म्हाकाच जाला ते पेशंटा कडेन आमी कशें घरान मनशां आसता न्ही ते पेशंटा कडेन कितें उलोवप आनी ताका कशें भशेन ताका अशें बरें सुदीन बरें दिसपा खातीर जावं ताका ताजे दुयेंसा विशीं हें करूंक जाय न्ही, सादूर करूंक जाय आनी सगळ्यांनी ताजे कडेन बरें करून हें करूंक जाय बाबा हें अशें त्या खातीर कशें बाकीच्यांनी कशें ट्रीट करप आनी ते पेशंटान तेन्ना कितें करप, इट्स लायक कितें ताका उपाय आसा, कितें सुरवातीकच कितें उपाय आसा जावं कितें. हय गीताबाई, दोतोर अशें ताका हें वखदांनीच हें जावपाचें अशें म्हाका दिसना. हय, गीताबाईचो प्रश्न खरंच सुंदर आसा. थोडी वखदां आसा ह्या दुयेंसा खातीर जी आमकां प्रमाणीत केल्ली आसा. सो डोनेपेझिल, मेमांटीन अशी थोडी वखदां आसा, पूण तातूंत तें दुयेंस कंप्लीट बरें जायना. सो जाता तितलें आमी तांकां पयस करपाक शकता, तेजी लक्षणां मातशी कमी करपाक शकता. पूण सगळ्यान चड इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हळ्यार एनवायरमेंटल चेंजीस, म्हणजे त्या जाणट्याक आपल्या घरा कडेन कम्फर्टेबल दिसपाक किंवा ताका थोड्यो गोश्टी ज्यो तागेले पडप सपनां आसता जाल्यार ताका ते याद उरना, सो पडपाचें कमी जावपाक, किंवा ताका अमकीच टॉयलेट अमको, बाथरूम अमको, हे गोश्टी याद उरना, सो थंय ब्रायट कलर करप किंवा नांव बरोवप, टॉयलेट, बाथरूम, चित्र. हय, आनी दुसरें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जेन्ना आपल्या घरान आतां आवय बापूय जाणें आमकां हात धरून शिकयलां सगळें, ताका हात धरून शिकोवप, ताका हळू हळू भुरग्यां भशेन करतना पळोवप हें खूब डिफिकल्ट जाता घरच्या मनशांक. सो घरच्या मनशांची हेल्प ही सगळ्यान चड इम्पॉर्टंट गजाल डिमेन्शिया किंवा आल्झायमर्सान. सो केअर ऑफ द कॅरर्स म्हणटा आमी तांकां, म्हणजे जो त्या मनशाची काळजी घेता ताजी काळजी घेवपाक ताका शिकोवपाक जाय. म्हणजे ताजें खाण जेवण नित्य करपाचें, त्या मनशाची रागार जायनासतना ताका कश्यो गोश्टी शिकोवपाच्यो, इवन ताका कशी मदत करपाची, ताज्या डेली वस्तू आसा त्यो जाग्यार एक लिस्ट करून दवरपाच्यो, जशें वक्ल किंवा फोन, ह्यो गोश्टी ते खंयचे खंय दवरता आनी मागीर दुसऱ्यांचेर घालतात की तुमी काडल्यात. सो हे गोश्टी जेन्ना जाता तेन्ना आपल्याचेर ब्लेम घेना आसतना त्या मनशाक मदत करप हें आमचें काम जाता. अशे सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आसात जे आल्झायमर्सांक कॅरर्स जे आसा तांकां हेल्प करपा खातीर तयार जातात. सो ऑनलायनूय तशे ग्रूप आसा. गोंयांत तरी एकच ग्रूप म्हाका जो खबर आसा, आल्झायमर सपोर्ट ग्रूप जो आसा. तशेंच आमी म्हणटात की ह्या मनशांक रेगुलर सांबाळप कठीण जाता. सर आमी जर ही फॅमिली केन्ना एक 8 दीस भायर वचपाक सोदता जाल्यार ह्या मनशाक खंय दवरतली, अशे प्रश्न येता. सो ताजे खातीर हाफ डे होम्स किंवा कॅर होम्स खरें म्हळ्यार ही सरकाराची गोश्ट. हांवें तुमी करून जे जावचें ना, पूण सरकारान अशी तयारी करपाक जाय, फॅसिलिटीज तयार करपाक जाय की ह्या जाणट्या मनशांक एक 4 दीस 5 दीस खंय दवरपाक मेळटा, तांची कॅर जावपाक शकता. किंवा जर घरांतली दोनूय मनशां कामाक वचपी आसा जाल्यार तो मनीस घरा कडेन एकटो उरपाक जायना, जाणटेलो किंवा जाणटी, कित्याक तांकां त्रास आसता, तांकां धोको आसता, देर इज अ रिस्क.
सो तांकां दवरपा खातीर एक हाफ डे केअर अशें, जंय सकाळीं तांकां सोडून सांजचे काडून घरा व्हरपा मेळटा. सो थंय तांची केअर जावपाक शकता, तांकां एक्टीव दवरपाक शकता अशें कितें तरी. तशेंच अवेरनसूय जावपाक जाय हाचे खातीर. तशेंच जाणट्यांक एक्टीव दवरपा खातीर, म्हणजे तांकां कित्यान तरी गुंतून दवरपा खातीर. कित्याक जर जायना जाल्यार मागीर तांचे राग, तांचे फ्रस्ट्रेशन चड येतात, कारण दे आर ट्रायंग टू कम्पेन्सेट. म्हाका याद उरना हें हांव सांगचें ना, हें तांकां पटना. सो तांकांच त्या खातीर तो जो राग येता किंवा इरिटेशन जाता, ती सगल्यो गोश्टी करपा सोदता, भायर वता म्हणटा, आपूण घरा वता म्हणटा. चडशे ह्या दुयेंसान दिसतात की ते तांकां घर जें याद उरता तें आपलें कुळारचें घर किंवा आवयचें घर. सो जें नवें घर आसता, पुताचें घर आसता किंवा धुवेचें घर आसता किंवा तें नवें घर आसता, तें तांकां याद उरना. सो ती भायर सरून वचपाक सोदता. हाज्या वेळार आमी फ्रस्ट्रेट जायनासतना किंवा रागार जायनासतना तांकां सांबाळप हें कॅरराचे जे कोण तांची काळजी घेता तांची खूब खूब म्हत्वाचें काम जावन आसा. तांकां आतां पळय, तांकां म्हजो प्रश्न कितें आसा, तांकां कशें अवेर करप? म्हणजे तुका याद उरना म्हणून तूं अशी म्हणजे तुजें वागणूक जालां हें ताका सांगूंक जाय न्ही, जो की कित्याक तुवें मागीर घरा कडेन खूब इरिटेशन जाता. हय, पूण तांकां हें सांगूनय तांकां याद उरचें ना. जर तुमी हें सांगलें जाल्यार 2 मिनटां उरतली ती याद आनी ती वतली, कारण नवी जी याद आसा ती क्षमता कमी जाल्ली आसा. सो आतांच कितें जेविल्लें जर तांकां याद उरना जाल्यार तुमी सांगिल्लें कशें याद उरतलें? म्हणटकीर दोतोर हो दुयेंस जाता तेन्ना ताका कितें तरी अशें खंयच्या फ्रॉम एनी सायड, योगा, थेरपी, कित्यांतल्यानय अशें कितें उपाय आसा तर? खरें म्हळ्यार ह्या दुयेंसाक जावचे पयलींच उपाय आसा. म्हणजे जर आमी आमचो ब्रेन एक्टीव दवरलो, स्पेशली आतां ते म्हणटात की सुडोकू किंवा गणीत किंवा शब्दकुवाडे ह्या सारके जर जे चिंतपाच्यो गोश्टी आसा त्यो जर आमी तातूंत करत करत दवरले आमच्या ब्रेनाक, आमच्या मेंदवाक जर आमी तो एक्सरसायज रेगुलर दिले जाल्यार हें दुयेंस जावपाचे चान्स खूब कमी जाता. तशेंच इवन अनुवंशीक येता. सो समज आमच्या घरांतल्या कोणाकय आसा, आजो आजी किंवा आवय बापूय, जाल्यार जीन रिसर्च जाल्ली आसा, जातूंत तो जर जीन तुमच्या भितर आसत जाल्यार तुमकां ते जावपाचे चान्सीस वाडटात, रिस्क वाडटा. सो हें पयलींच कळ्ळें जाल्यार तशें आमी त्या प्रमाणान काळजी घेवपाक शकतात. थोडी वखदां ते आतां म्हणटात की दे मे बी युजफूल, पण तांचो तसो रिसर्च जावन खरेंच तांचे कितें तरी उपाय जाता तशें पळोवपाक गेल्यार आतां म्हणटात की वर्जीन कोकोनट ऑयल घेवची दिसा 2 चमचे, मागीर पिरासिटाम म्हणून एक आसा नवें आयलां, जिंको बायलोबा म्हणून आसा. सो हातून रिसर्च तशी जावं ना की शुअर शॉट आमी सांगूं शकता की ना हें घेतलें की तुमचे चान्स कमी जातले किंवा हें घेतलें जाल्यार तुमचे आल्झायमर तुमकां जावचो ना, हें आमी सरळपणान सांगूंक शकना. पूण जर योगा हरशीं आमकां बरो, मेडिटेशन हरशीं आमकां बरें, एक्सरसायज हरशीं आमकां फिजिकली बरो, आनी जितली आमची फिजिकल दुयेंसां कमी उरता तितली डिमेन्शिया जावपाचे चान्सीसूय कमी उरतात. तुमचे इनिशियली दोतोर एकूच प्रश्न म्हजो लास्ट, इनिशियली जर तुका डिमेन्शिया जाता जाल्यार ब्लड टेस्ट रिपोर्टान बी तसो कितें कळटा काय? ना, डिमेन्शिया ओन्ली ऑन द एटिट्यूड. डिमेन्शिया एक्चुली डिमेन्शिया जातकीर आमी म्हणजे चड डायग्नोसीस करता ते एक तर सिटी स्कॅन किंवा MRI कडून ब्रेन दोतोर पळयतलो, कारण तातूंत जर समज कितें ट्युमर आसा किंवा स्ट्रोक आसा किंवा एक तकलेंतलें उदक ब्लॉक जावन सुचता, सो हायड्रोकेफेलस म्हणटा आमी ताका, तें जर आसत जाल्यार तें ट्रिटमेंट दिले बरोबर तुमची डिमेन्शिया रिवर्सिबल जाता, म्हणजे सारकी जाता. सो ह्यो कारणां पयलीं सोदून काडटात. तशें ब्लड टेस्ट करतात, कारण तुमकां जर थायरॉयड आसत किंवा किडनी प्रॉब्लेम आसत, लिवर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तातूंतले दुयेंस जर तुमचें ट्रिटमेंट जालो बरे भशेन जाल्यार तुमची डिमेन्शिया कमी जावपाक शकता किंवा ऑलमोस्ट नॉर्मल जावपाक शकता. जर आल्झायमर जाल्लो आसत जाल्यार तो नॉर्मल जायना. आल्झायमर्स युजली इज बाय एक्सक्लुजन, म्हणजे बाकी सगळे जर ना जाल्यार आल्झायमर्स अशी डायग्नोसीस आसता. आल्झायमर्स तसो सिटी स्कॅनाचेर अमकेच वस्तू दिश्टी पडटा अशें ना, पण MRIन थोडे आमी ताका टँगल्स म्हणटात, जशे जाळे आसता किंवा घोयरांव आसता तसो ब्रेनान घोयरांव जाल्लो दिश्टी पडटा अशें म्हणूं शकता आमी. गीताबाई, तुमचे थोडे तरी समाधान जालें अशें आमी धरता. चल, देव बरें करूं. देव बरें करूं. हय, तांचे बरेचशे प्रश्न आमकां एल्झायमर ह्या दुयेंसा संदर्भांत एक गिन्यान दिवन गेले.
दोतोर, म्हाका दिसता बरी चर्चा जाल्या आनी बरी चर्चा जातकच आमी परत मना कडेन येवया. मन म्हणजे कशें, तें चंचल अशें म्हणटात आमी. हें चंचल मनाक आवरप कशें हें जर मनशाक कळ्ळें जाल्यार खंय तो मनीस लायफान कितेंय करूंक शकता आनी जैतिवंत जावंक शकता. आनी तुमकां ताजी बरी कल्पना आसा, कारण तुमच्या 10वीचे सुद्दां हाका तुमी टॉप लेवलाचेर आयल्या म्हणटकूच तुमची क्षमता तितली मनाक काबून दवरपाची आसाच आसा हातूंत दुबाव. आतां हांव नकळो जो प्रश्न म्हज्या मनांत आयला तो ह्या गजालीक नेमको लागू जाता काय ना. दोतोर, एल्झायमर दुयेंस जाता म्हणून आमी तांकां सांबाळटा खूब फावटी आमच्याय बी जिणेंत, आमच्या म्हणजे नॉर्मल भुरग्यांच्या म्हणया, तरणाट्यांच्या म्हणया, लायफान कितें कितें घडत आसता आनी तें घडटा आसतना मानसीक परिणाम हो ताजेर जाताच जाता. म्हणटकूच तो मानसीक परिणाम जेन्ना जाता तो चड प्रमाणान जाता. एकदां तो उलोवन सांगूंक शकना किंवा एखादो एक्सिडेंट जाता आनी अशे वेळार दोतोर म्हाका दिसता की त्या ताजेर एक मानसीक एक तर तो वोगी रावता तो किंवा तो खूब बडबडटा किंवा तो पिश्या भशेन वागूंक लागता. ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली घडटात त्योय बी म्हाका दिसता दोतोर तुमचे सारके मानसीक आरोग्य तज्ञ हाताळूंक शकतात न्ही. हय, पण ही गजाल अल्झायमराच्या आमी मातशे अल्झायमरा येना, आमी अल्झायमराच्या मातशे सायडीन कुशीकूच वचया. पण अशी एक तरेची गजाल जाणट्यांनी घडटा जी म्हाका सांगनशें दिसता की खूब वेळार अशें जाता की जेन्ना एक 50-60 वर्सांची वय येता तेन्ना आमी हळू जशें आमी पयलीं रिटायरमेंट म्हणलें तशें हळू आमी खंय तरी कुशीक पडत वता. आमचें सोशल इंटरेक्शन म्हणजे आमी भायर सरपाचें किंवा आमचें मित्र मंडळ तें कमी जाता. खंय लग्ना कार्याक वचपाक आमी निमतां सोदूंक लागता की आमी ना जाणटीं जाल्या, पुरो जाला, थकल्या. सो हें जेन्ना जाता तेन्ना एक तरेचें डिप्रेशन जाका आमी मूड डिजॉर्डर म्हणटा म्हणजे ती येवपाक शकता. आनी तेन्ना आमी खूबदां म्हणटा की ना हांव विसरलें किंवा खूबदां आमकां अशें दिसता की ना ती खूब विसराळू जाल्या. हो प्रश्न घेवन खुबशे जाण येतात की आपली आवय बापूय ते विसरपा लागल्या किंवा ते ओगी रावपा लागल्या. आनी जेन्ना आमी तांची चांचणी करतात तेन्ना आमकां मेळटा की हे डिमेन्शिया न्ही किंवा अल्झायमर न्ही पूण हे डिप्रेशन. सो जेन्ना मूड म्हणजे आमची बॅटरीज जेन्ना डावन जाता तेन्ना कशी चलतली गाडी. सो तेन्ना जेन्ना आमी तांचे मूड डिजॉर्डर डिप्रेशनाक जेन्ना ट्रिटमेंट जेन्ना पडटा तेन्ना तांची याद, तांची वागणूक, तांचे विचार सगळेच बदलता. सो पूर्ववत जाता खरें म्हळ्यार. म्हणजे जी आतां हांवें सांगिल्लें तशी एक बायल समज जी 20 लोकांक रांदपी बायल जर 5 लोकांकूच रांदपा फाटीं फुडें जाताली ती परत आपल्या पूर्ववत स्थितीन येवन आपूण सगळ्यांचें सगळें करपाक रेडी जाता अशी स्थिती जाता. सो ती डिमेन्शिया न्ही, ताका आमी सुडो डिमेन्शिया म्हणटात. म्हणजे फॉल्स, सुडो म्हणजे फॉल्स. सो डिमेन्शिया भशेन दिसता पूण डिमेन्शिया न्हय. इट इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. सो जेन्ना तांचें नैराश्य वता तेन्ना ती आपल्या परत कामान येवन परत आमचे सगळे काम करू शकता. ह्या गजालीचो एल्झायमरा कडेन कांय संबंध ना. आनी ही गजाल जी आसा ती म्हणजे जाका बुद्धी येत पासून व्हड जाय मेरेन जे भुरगे आसात कोणाकय जावंक शकता. डिप्रेशन कोणाकय जावंक शकता आनी अल्झायमरूय तशें कोणाकय जावंक शकता. आमचे भितरल्या कोणाकय डिमेन्शिया जावंक शकता. पूण एल्झायमर दोतोर चड करून जाणटेपणानच जाता अशें म्हणटात न्ही. हय, पण आतां कितें जालां, आतां आमकां खुबशे लोकांक भितर डायबिटीज आनी प्रेशर हें इतलें कॉमन जालां, इतलें सर्रास जालां की ताका लागून आमच्यो ज्यो रक्ताच्यो शिरो आसा ज्यो ब्रेनांतल्यो त्यो ब्लॉक जावपाक शकता किंवा कमी जावपाक शकता, नॅरो जावपाक शकता, जाका लागून डिमेन्शिया हो प्रकार आमकां बेगीन येवंक शकता. आनी जशी थोडे जाण आपले ब्लड शुगर बी कंट्रोल करपाच्या भानगडीन व्हडलेशे पडनात, जशे गोड खावप किंवा हेल्दी खावप ना, एक्सरसायज जायना आमचो तितलो. डिमेन्शिया आनी एल्झायमर ह्या दोनी शब्दांचो वेगळो अर्थ हांगा काडपाक आमकां स्कोप खूब आसा न्ही. डिमेन्शिया म्हणजे परिस्थिती जी जाता ती आनी अल्झायमर हो एक ताजो एक कारण. ते पार्किन्सनिझम आसा ताकाय डिमेन्शिया जावंक शकता फुडें वचून. डायबिटीस आसा किंवा खूब सोरो पिता ताकाय डिमेन्शिया जावंक शकता. तशें थोडे इन्फेक्शन जशें HIV आसा किंवा सपोज तांकां मेनिंजायटीस म्हणजे मेंदू जोर आसा ताकाय फुडें जावन डिमेन्शिया जावंक शकता. तशेंच ट्युमर आसा
किंवा किडनी प्रॉब्लेम आसा, डायलिसीस डिमेन्शिया म्हणटा आमी, सो परत परत डायलिसीस करता त्या मनशाक फुडें जावन डिमेन्शिया जाता. डिमेन्शियाचें एक कारण आनी मेन कारण आल्झायमर, जाका कशेंच म्हणजे आमी अमकेंच कारण ना की हाका लागून तो जालो. सो बाकीची जेन्ना आमी कारणां कुशीक काडटा तेन्ना आमकां कळटा की ह्या कारणां खातीर न्ही, सो आल्झायमर्स. दोतोर, आतां अल्झायमर हो मेन ताजो संबंद येता तो मेंदू म्हणटकूच ताजे ते मेंदूचे कित्या खातीर अशें हें. तर मेंदून जे प्रकार जाता ते तुमकां सांगता. मेंदून हरशीं आमच्यो ज्यो पेशी आसता तांकां एक ठरावीक वेळ आसता, म्हणजे त्यो जातात, तांकां ठरावीक वेळान त्यो काम करतात आनी ठरावीक वेळान त्यो मरतात. तर आल्झायमरान त्यो चड बेगीन प्रमाणांत मरतात आनी तांचे गुठलेशे जातात. आमी तांकां न्यूरोफायब्रिलरी टँगल्स म्हणटात. म्हणजे आमी एक घोयराव जर धरत, जसो घोयरावसो जाता तसो एक तरेचो जाता. तशेंच एमायलॉयड डेपॉझिट्स जे म्हणटा, म्हणजे अशे गुठले जावन मेंदून खूब कडेन दिश्टी पडटा. जर आमी ह्या मेंदूचो पोस्टमॉर्टम करत जाल्यार तातूंत आमकां हें दिश्टी पडटा की खूब कडेन अशे गुठले जावन आसात. सो ह्यो पेशी बेगीन मरपाक लागतात, तांची कनेक्शनां बेगीन झडपाक लागतात. सो ही जर कनेक्शनां टिकयतली जाल्यार आमी शक्ती कमी जाता. हय, म्हणजे जशें जाणटेपण येवंक लागता तशें जशें आमचे दांत झरता किंवा आमी धोपरां झरतात तशीच आमचो मेंदूय झरता, पूण हो मातसो बेगीन झरपाक लागता. सो जर बेगीन आमकां नाका जाल्यार जे आमी दांता कडेन आनी धोपरां कडेन करता तशें अजून मेंदूचें येवं ना नवें घालपाचें. म्हणटकीर तो मेरेन आमी तें सांबाळपाचें आनी जितलें जाता तितलें चलोवपाचें. दोतोर, कितें चान्सीस आसा नवो मेंदू घालपाक? ना, अजून मेरेन लिव्हराचें आयला, किडनीचे आयला, पण मेंदूचे अजूनय येवना. म्हणजे मेंदू मागीर वेगळ्या पद्दतीन बी चलूंक शकता न्ही. सांगूं जायना फुडें चिप्स बी कितें येता जशे मोबायल आयल्यात. हय दोतोर, आतां हो जो एल्झायमर आसा तो मुख्य म्हणजे हो जो वर्ल्ड एल्झायमर्स दीस म्हणून आमी मनयतात किंवा जो पाळटात त्या दिसाच्या हाका लागून म्हणजे आतां सर्वसामान्यपणान मनशाक आपल्याक बाबा एल्झायमर जावचो न्ही अशें सगळ्यांकूच दिसतलें न्ही. म्हणटकूच तो जावचो न्ही म्हणून खंयच्या वर्साच्यान कशा पद्दतीन मनशान विचार करून ताजे, कित्याक आतां इल्लो भंय दिसपाक लागता पळय कोणाकी. आतां म्हाका कितलीं वर्सां जालीं, आतां म्हाका 60 वर्सां लागीं पावलीं म्हणटकच म्हाका कितें तरी जातलें. ह्या तो होय एक मनाचेर परिणाम जाता न्ही दोतोर. म्हणटकूच अशा विशयाचेर तुमी कॅर घेवपा खातीर प्रायोरिटी लेवलचेर कितें करूं येता मनशान? प्रायोरिटी लेवलाचेर मनशान स्वताचीच कॅर घेवची अशें म्हाका दिसता, मेंदूची आनी शरिराची. जर शरिराची कॅर घेयत जाल्यार मेंदू आमचो एक अवयव. सो जितलो हेल्दी तुजे जितली शारिरीक शक्ती बरी आसतली तितली मेंदूची शक्ती बरी आसतली. म्हणटकीर रेग्युलर व्यायाम, रेग्युलर फूड हॅबिट्स म्हणजे जेवण आपलें सांबाळप, जेवणाच्यो वेळो पाळप, जेवण जाय तितले प्रमाणान आहार घेवप हें सामकें गरजेचें. जाय तितली न्हीद घेवप आनी रिलॅक्सेशन जें आमी विसरतात. म्हणजे जे आमी बाकी सगळें करतगीर आमचें काम जालें, आमची फॅमिली जाली, आमची पर्सनल लायफ आनी रिलॅक्सेशनाक आमी विसरतात. आनी एक गजाल म्हळ्यार मेंदू जितलो कार्यरत उरता, स्पेशली कॅल्क्युलेटीव एक्टिविटीज, पजल एक्टिविटीज, जातून आमकां चिंतचें पडटा, जातून आमकां ऑप्शन्स घेवचे पडटा, जातून आमकां समजून ताची जाप सोदची पडटा. अश्यो जर एक्टिविटी करत इवन जाणटेपणान, कारण जेन्ना आमी म्हणटा जाणटी तेन्ना आमी चडश्यो असल्यो एक्टिविटीज थांबयतात. आमी भुरगेपणानूच हे सगळे खेळ खेळटात, मागीर आमी विसरतात. सो हे खेळ जर चालू दवरत जाल्यार म्हाका दिसता आल्झायमर्स तुमचे कडेन तितलो लेट पावतलो. पूण आमची प्रायोरिटी जी आसा ती आमच्या आयकुप्याच्या प्रश्ना कडेन आसा. तेन्ना आमच्यो कॉलर आसात. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. मिलन उलयता. मिलन बाय, कश्यो आसात तुमी? हांव बरी आसा. तुमकां मिस केलें आमी, खूब तेंप जालो तुमचो फोन आयल्यार. 5 दिसाचो गणपती. अच्छा. ओके. दोतोरा कडेन उलय. दोतोर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मिलन. हांवें म्हज्या मनान आशिल्लो तो प्रश्न आत्तां तुमी सुलस्त्र केला. म्हजो प्रश्न आशिल्लो की आमच्या ब्रेनान कितें जाता म्हणून आल्झायमर जाता. तर अशें कळ्ळें की पेशी मरतात आनी गुंताव जाता आनी गैराव जाता. तर उत्तर बरें सुंदर. आतां म्हजो खरो प्रश्न, आतां तुमी आमकां टॅबलेटी दिल्यो
तुमकां आतां आमी विचारता म्हणून कळ्ळें तुमी टॅबलेटी दिल्यो. ह्यो टॅबलेटी घेतल्या नंतर आमच्या शरिराचेर कसो ही टॅबलेटी कशी काम करतात? हाऊ डज दीस मेडिसीन अफेक्ट अस? ओके. तर ज्यो गुळयो आमी हाका डिमेन्शियाक दिता, अल्झायमर्साक दिता, त्या गुळयांचे भितर ब्रेनान वचून ब्रेनान थोड्यो कॅमिकल्स असतात जाका आमी कोलीन, एसिटायल कोलीन म्हणटात किंवा एड्रेनालीन म्हणटात, मागीर NMDA म्हणून आसता, ग्लुटामेट. सो ते जे जशे पेशी मरतात तशें हें कॅमिकल कमी जाता आनी ताका लागून याद उरपाक त्रास जातात. सो जे आमी वखद दिता ते ब्रेनान वचून ते कॅमिकलाक जे कमी करता त्या घटकांक बंद करता, म्हणटकीर ते कॅमिकल साचून उरता आनी याद मातशी बरी उरता किंवा फुडें आनी जे घसरण जावपाचें आसता तें थांबता. तशेंच थोडें वखद दिवचें पडटा जेन्ना जर ह्या पेशंटाक राग चड येता किंवा न्हीद सारकी पडना किंवा तो जर समज भायर वचपाक सोदता, चड आबूज जाता जाल्यार त्याय वेळार तांकां कितें एन्जायटी जाता जाल्यार ताजेंय सेपरेट वखद दिवचें पडटा, जे आमी जाता तितले कमी प्रमाणान वापरतात, जाता तितलो लो डोज. कित्याक जाणटो ब्रेन, जाणटो मेंदू, जाणटें शरीर म्हणटकीर आमी स्लो इल्लेशें करून पळोवपाचें हें करतात. सो जाता तितले कमी प्रमाणान, कारण आमकां हे ते तांचे जे त्रास आसा ते कमी करपाक जाय आनी तांचे जीण जी आसा ती सुरळीत करपाक जाय. बेजिकली आमी डिमेन्शियाचें जे ट्रिटमेंट आसा तो असो की तांची लायफ, तांचें जें जिवन आसा तें बरें उरपाक जाय. देर शूड बी अ क्वॉलिटी ऑफ लायफ. जेन्ना ते वखद दिवन, कित्याक आमी वखद दिवन तातूंत कांय नवी कोमरी हाडूंक शकना, नवी आंकरी हाडूंक शकना. सो जाता तितलें सुरळीत पणे आनी जाता तितले बरे भशेन तांचें जिवन वचपाक जाय आनी तांच्या बरोबर जे आसात तांकांय दिसपाक जाय की हां बाबा हांचे हे बरे भशेन आसात आनी आमचे कडेन तांचे त्रास कमी करपाक जाता किंवा सांबाळपाक जाता. दुसरो प्रश्न. हय, सांगात. एनकोरेट आनी क्युपिन ह्यो 2 टॅबलेटी आमी घेतल्यो. एनकोरेट सकाळी घेतली हांवें, एनकोरेट 200, आनी म्हाका मागीर 10 वरांचेर न्हीद आयली. तर हें कशें कितें? एनकोरेट आनी क्युपिन काय तुमी क्युपिन सकाळची घेतिल्ली? सकाळची. हय. एनकोरेट सकाळची घेतल्यार न्हीद येवची ना, क्युपिन सकाळची घेतल्यार न्हीद येतली काय दिसता म्हाका. हय, म्हणजे ती हे न्ही, इट इज वन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेडिसीन न्हू. हय हय. क्युपिन जर आतां थोडी वखदां आसा, जशी आमी थंडेची वखदां म्हणनात जी सकाळची घेतल्यार आमकां स्कुलान न्हीद येताली. सो थोडी वखदांक सायड इफेक्ट जो आसता, सायड इफेक्ट म्हणजे एक वेळा आमकां तो जायतच आसता. सो थोड्या वखदांक न्हीद येवपाचो सायड इफेक्ट आसता, स्वभाव गुण म्हणया आमी वखदाचो. सो तशी जर तुमी सकाळची घेतली जाल्यार न्हीद येतली. सांजची ती वखदां चडशी दोतोर रातची किंवा सांजची अशी दितात. जशें थंडेचें वखद आमी दनपारां आनी रातचें घे म्हणटा, म्हणटकीर मातशी इल्लीशी न्हीद लागल्यार आमची थंडी निवळटा, तशे भशेन. म्हणजे हो कोर्स कंप्लीट करूंकूच जाय न्ही जो दोतोरान दिला तो. हय, आनी कोर्सा बद्दल तुमकां जर त्रास आसत न्ही जाल्यार त्या दोतोराक जरूर विचारचें, कारण आमी जेन्ना वखद दितात तेन्ना प्रत्येक वखदाचो प्रत्येक मनशाचेर कितें इफेक्ट जातलो हें आमकां 50% खबर आसता, पण 50% प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. जशे आमी कपडे घालून पळयतात, प्रत्येक मनशाची सायज वेगळी आसता, तशें म्हाका दिसता तुमी दोतोराक तुमच्या डेफिनेटली सांगचें की कितें त्रास जाता जाल्यार तो एडजस्ट करतलो मेडिसीन. सुंदर सुंदर. दोतोर, म्हजो आशिर्वाद. तुमकां खूब सुंदर म्हायती दिली. थँक्यू. देव बरें करूं. मिलनबाई, जालें तुमचें समाधान? हा, इनफॅक्ट म्हाकाय चालू जाला 70+. ना काय चालू जावं ना, नाल्यार तुमी फोनार कशी उलयतली आशिल्ली चालू जाल्यार. आमकां चालू जाला म्हणपा हरकत ना, तुमकां जावचें ना तें. हय हय. देव बरें करूं आनी तुमकां बरी भलायकी मेळूं हें मागता आमी. आशिर्वाद दोतोराकूय आनी तुमकांय आशिर्वाद. बरें. हय, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमकां. हा, हय हय. बरें. बाय. हय दोतोर, ह्यो आमच्यो एक कॉलर आसात. मिलनबाई खूब मोगान आमचे कडेन उलयतात. म्हाका दिसता दोतोर, मोग, मनशाचे जिणेंतलो जो मोग आसा, एकामेका वयलो घोव बायलांचो धरतकच समाजाचो मोग, शेजाऱ्याचो मोग, सरभोंवतणचो मोग,
ह्या मनाच्या गाभाऱ्यांत एक ही जर पट्टो तुजो खूब वयले पट्टीचो आसत आनी तुजें मन जर निर्मळ आसत जाल्यार ताजो परिणाम ह्या मनाच्या आरोग्याचेर जाता हय तर. हय, कारण होय एक विशय तुमच्या शिक्षणान भितर आसतलोच न्ही दोतोर. आनी तुमकां सांगचें जाल्यार कोविडाच्या काळान हय कोविडाच्या काळान खुबशे हे जाणटे जे मनीस आसा आमचे हय ते आयसोलेटेड उरले. तांचे वर्स काय 1.5 वर्स तांकां भायर सरपा मेळना जालें. आमी तांकां सांबाळटाली कोवीड जावचो न्हय म्हणून. पण ताजे बरोबर तांची जी सामाजीक इनवॉल्वमेंट आसा, जी तांचे मेळप आशिल्ले तांच्या इश्ट इश्टिणी किंवा एक देवळान वचप, मिसाक वचप, हें जे भोंवप आशिल्लें, बाजारान वचप आशिल्लें, तें सगळें ब्लॉक जालें. आनी ताका लागून जर हांवें पळयत जाल्यार फाटल्या 2-3 वर्सांनी हो प्रकार म्हणजे डिमेन्शिया किंवा आल्झायमर्स हें म्हाका खुबशे म्हज्या पेशंटांनी दिसून येता. कारण तांची जे ते करताले ते आमी सगळींच कामां ब्लॉक जाली. म्हाका दिसता तुमचो रेडिओ एक तरेन मनशांक कनेक्टच करता की तांकां उलोवपाक, आतां जशें मिलन ताईन उलयलें, सो तांकां उलोवपाक एक प्लॅटफॉर्म दिता जंय तीं उलोवपाक शकता, तांच्या फ्रेंडांक मेळपाक शकता, तांचे कडेन मैत्री करपाक शकता. सो अशी खुबशी गरज आसा की जंय आमची जाणटी भायर वचूंक शकता, मिसळूंक शकता, मेळूंक शकता. इवन तांचे मानसीक आरोग्य बरें उरपा खातीर तांचे खातीर थोडे गेम्स किंवा फिजिकल तांकां एक्सरसायज, व्यायाम जे तांच्या प्रकृतीक झेपता अशें. सो अशी जर सेंटर्स जालीं जाल्यार म्हाका दिसता आमी डेफिनेटली ह्या डिमेन्शियाक मातशी पयस धुकलपाक शकता किंवा जाता तितलें आमच्या पासून पयस दवरपाक शकता. दोतोर अशें केन्ना घडलां की एल्झायमर दुयेंस बरें जालां? आल्झायमर दुयेंस कंप्लिटली बरें जायना, ओके, पण ताजे खूब प्रमाणान आटोक्यान येता आनी खूब प्रमाणान ताका पयस जाता. म्हणजे जर अशें जाल्लें आसा की एकदां पेशंट धरून हाडचो पडिल्लो आसा आनी मागीर जेन्ना बरो जाता तेन्ना आपले बरोबर बडी घेवन एक तो आपूण येता, घरा कडेन उलयता, इवन नातीचो अभ्यास घेता, अशें सुद्दां जाल्लें आसा. सो जेन्ना जर बेगीन जितले बेगीन प्रमाणांत ताका ट्रिटमेंट मेळत, जितले बेगीन प्रमाणांत आमी ताका वळखून ताच्यो लक्षणां वळखून जर ताका वखद पडत आनी ताका जर बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा मेळत जाल्यार डेफिनेटली तो 50% तरी किंवा 70% तरी बरो जाता. आतां ट्रिटमेंट म्हणटा आसतना म्हाका दिसता वखदांचो ट्रिटमेंट तर आसाच, पूण ताजें मानसीक आरोग्य लक्षांत घेवन घरच्या लोकांनी बी ताका त्या पद्दतीन ताजे कडेन सतत उलयत रावप, ताका प्रश्न विचारत रावप, हातूंतल्यानय दोतोर खुबश्यो गजाली खुबश्यो घडटा. आनी घरच्या लोकांचो सहभाग सामकोच गरजेचो आनी घरच्या लोकांचें मानसीक आरोग्य खूब म्हत्वाचें. म्हणटकीर तांणी स्वताची कॅर घेवपाचें हें खूब खूब गरजेचें. कारण अशा वेळार कितें जाता की एक तर तांकां राग येता, परत परत कितें तेंच विचारता, किंवा अशें दिसता की आरे बाबा हाका तुका इतलेंय खबर ना. तशेंच थोड्यो गोश्टी जाता की एक जी आवय जिणे आपल्या इतलें सगळें शिकयलें, जिणे आपल्या ब्रश करपाक शिकयलो, तिका ब्रश करपाक शिकोवप किंवा न्हावपाक शिकोवप, इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. सो जो आमी कितें म्हणटा की आमी जाणें आमकां वयर काडले ताका वयर काडप एट दॅट एज. सामकें हय दोतोर. आनीक एक म्हणजे वदळ तुमी तांचे कडेन उलयता आसतना जाल्यार राग बी चड येता तांकांय वखदां बी आसा काय? कारण राग हो सगळ्यांकूच येता न्ही, थोड्यांक तो कमी चड प्रमाणान येता. रागाक वखद ना म्हणटात कोंकणीन, पण रागाक वखद आसा. आतां तें हांव तुमकां मेडिसिनच अशें म्हणना, म्हणजे फिजिकल टॅबलेट घेतकीर राग कमी जाता हो एक प्रकार जालो, पण रागाक थेरपीज आसा. म्हणजे अशें तें जशें आमी म्हणटा न्ही दोळ्या मुखा वयली वस्तू दिश्टी पडना, जेन्ना दुसऱ्यान सोदली की ती मेळटा, तशी थोडी गजाल जाता की दुसऱ्यान जेन्ना सांगलें की आमच्या मनांतले कित्या खातीर राग येता, कसो राग येता आनी रागाक कितें करप. कारण आमी ल्हानपणांतल्यान शिकतात न्ही राग कसो व्यक्त करचो. आमी ल्हान भुरग्यान राग केलो की कितें म्हणटात, मस्ती करनाका, तिडक करनाका, कित्याक बोवाळ घालता. सो आमी राग व्यक्तच करपा जेन्ना शिकयना तेन्ना ल्हान भुरग्याक किंवा कोणाकूय कशें समजतलें. सो व्यक्त करपाक ताका वेगळो वेळ आसता, वेगळो तरा आसता, हें म्हाका दिसता शिकप गरजेचें. पण म्हाका दिसता तो आनी एक केन्नाय आमी टॉपीक घेतल्यार बरो. आमी तुमकां ह्या विशयाचेर नक्कीच आपय, कारण राग हो तो म्हाकाय येताच म्हणटू, थोड्यांक तो खूब बेगीन येता तसो म्हाकाय खूब बेगीन येता अशें धरया. म्हणटकूच प्रत्येक मनशाक राग येता तोय हँडल करपाची कॅपेसिटी तुमची सारकें मानसीक आरोग्य तज्ञा कडेन आसा. म्हणटकूच फक्त फिजिकल आरोग्य हें दुयेंस न्ही जाल्यार हें सुद्दां एक प्रायोरिटी लेवल
लेवलचेर एक वेगळें दुयेंस हें तुमी आज आमकां सांगलां. म्हणटकच आज आमचो विशय आसा दोतोर एल्झायमराचें दुयेंस, हाजेर कारणां, लक्षणां आनी उपचार. म्हणटकच दोतोर ह्या विशयाचेर कारणां, लक्षणां आनी उपचार ह्या विशयाचेर तुमी 1-2 मिनटां भितर क्ल्यू अशें आमच्या आयकुप्यांक दिल्यार बरो न्हय? हय, तर जाणट्या मनशांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना एक म्हाका सांगन दिसता की आमी इंग्लिशीन सांगता आमकां 4 P's याद दवरया. एक म्हणजे जर खंयचेंय लक्षण जाणट्या भितर दिसता तें प्रोग्रेसीव आसा, म्हणजे हळू वेळान तें चड जायत वता, तें पर्सिस्टंट आसा, म्हणजे तें 1 दीस जालें आनी 2 दीस ना जालें अशें न्हय, तर डेली हें दिश्टी पडटा. 3 म्हळ्यार तांची जी पुअर सेल्फ केअर, म्हणजे आपली जी काळजी घेवपाची आसा, म्हणजे न्हावप, धुवप, कपडे घालप किंवा बरे भशेन रावप, जेवप, खावप हें जर हालता. आनी दुसरें म्हळ्यार लास्ट म्हळ्यार पुअर इनसायट, म्हणजे तांकां कळना की आपल्याक त्रास जाता. चडशे जाणट्यांक कळना, ते म्हणटा हांव बरें आसा, म्हाका कितें जालां. सो ह्यो जर 4 गोश्टी जाणट्या भितर तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार जाता तितले बेगीन तांचें एसेसमेंट, तांचें मानसीक आरोग्य सल्लागार म्हणजे सायकॅट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट कोणा कडेनूय वचून तांचे तपासणी करची आनी तांकां जाता तितलो बेगीन उपचार मेळचो अशें म्हाका दिसता. कारण थोड्यो गोश्टी ज्यो जाता, तुमी म्हणटाचे मदींच कितें अपघात जालो, मदींच कितें वायट खबर जाली जाल्यार एक थोडे दीस आमकां अफेक्ट जाता, पूण तें उरना. इट इज नॉट पर्सिस्टंट, इट इज नॉट प्रोग्रेसीव. सो ह्यो 4 P's जर आमी लक्षांत धरत जाल्यार म्हाका दिसता की डिमेन्शिया आमी जाता तितलो बेगीन कॅच करचो आनी जाता तितलो बेगीन ताजे जर उपचार जाले जाल्यार डेफिनेटली आमची जाणटी बरे भशेन उरतली आनी आमचे सदांच आशिर्वाद घालतली. वा दोतोर, तुमी खूब सुंदर तुमच्या ह्या वयांत लेगीत तुमी खूब मुखार पाविल्ले आसात. ह्या तुमच्या विशयाचेर खूब खोलायेन तुमी अभ्यास केला. देव बरें करूं. तुमचो लाभ आमकां आमच्या आयकुप्यांक नक्कीच जाला आसतलो. आनी आतां एल्झायमर दीस 21 तारखेक येता. ह्या दिसाच्या निमतान आमी योग्य अशी आरोग्याची काळजी घेवया. परत एक फावट कित्याक कितलेशेच फावटी तुमी हांगा येवची आनी आमकां ह्या मानसीक आरोग्याच्या धर्मान वेगवेगळ्यो गजाली सांगच्यो हें मागणें करीत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सगळ्यांक.